माळगांव म्युनिसिपल काउन्सिल वॉर्ड नंबर 9 आज दोन कामांचे हांगा इनॉग्रेशन केल्ली आसा। एक म्हणजे ते आमचे म्युनिसिपल डेव्हलपमेंट फंड्साचे ते 32 लॅक्साचे आणि एक एसटी फंड्साचे 18 लाखाचे। हे दोन्ही मिळून जीएसटी धरून 50 लाखाचे काम आहे। आज हांगा इनॉग्रेशन फुल कंप्लीट जाल्लें हा काम आणि कंप्लीट करून हांवें इनॉग्रेशन केल्लें आसा। सो म्हागेले वॉर्डाचे डिफरंट एरिया काम केल्लें आसा। मेन म्हणजे विभव पार्क थंय हांवें फुल गटर बांदलेले आहा विथ स्लॅब्स। आमचे फ्लावर व्हॅली थंय गटर बांदलेले विथ स्लॅब्स आणि सेंट जोकिम चॅपेल आहा तेच्या फाटल्यान हांवें गटर बांदलेले। आमचे एसटी भाव थंय रावता थंय हांवें गटर बांदलेले फुल स्लॅब्स आणि बारीक बारीक जी मोडलेली गटर आसा ती रिपेअर केल्ली। आणि हे मेन म्हणजे हें काम जे हांगसरल्यान ते आतां वालवाडी पासून 100 मिटर हे फुटपाथ बांदलेली आसा। जी पयली लेवल सारकें नाशिल्लें ते लेवल सारकें करून विथ पेवर्स विथ आमचे लायटीचे पोल म्हणजे हेचे आमचे सोलराचे लायटी पोल बसयला आणि हे केला सायडीन ग्रील सगळे घालून कित्याक हांगा भुरगे ल्हान भुरगे सगळे चलता सो पडपा जायना म्हणून हांवें ते फूल सगळे हे केल्लें आसा। सो जेन्ना हें काम हांव स्टार्ट करतालो तेन्ना खूब जाणांचो एक इश्यू जाल्लो म्हाका म्हणजे थोड्या जाणांनी केल्लो कित्याक राजू तूं रोड वायडींग कित्याक करना हे कितें फुटपाथ कित्याक बांदता काय म्हणून। सो तेन्ना एकूच सांगलेलें की जवळ रोड समज वायडींग केलो जाल्यार हांगा मेन म्हणटा आमचो वाडो ल्हान आसा। खूब जाण फॅमिली रावता 2-3 गाडी आसा। समज रोड वायडींग केलो जाल्यार हांगा सगळें पार्किंग करपाक लागतलें आनी मागीर तुमीच म्हाका बॉम्ब मारता कित्याक रोड हांगा गाडी सगळें पार्किंग केल्यार मातशें काडा प्रॉब्लम जाता। सो हांवें तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केली म्हळ्यार रोड हांव वायडींग करना फुटपाथ बांदता जाता तितले आमचो वाडो हो क्लीन दिसोनी बरो निवळ असो दिसोनी। सो ती मागीर एग्री जाली। हांगा 4-5 घरां आसा तेणी म्हाका सांगलें मातशें आमकां एक वाट दवर फाल्यां कितें फंक्शन आहा आमचें समज बर्थडे आसा सायबीण येता जाल्यार आमकां ते दिसा कोण फॅमिली येयली जाल्यार गाडी पार्किंग हांवें ते तेंचे हांवें करून घेता। समज तेंकां गाडी पार्किंग केन्ना एकूच दीस समज तेंचें कितें फंक्शन आहा जाल्यार तेंकां गाडी पार्किंग करपाक हांवें थंय बशी फॅसिलिटी करून दवरलेली आसा। आतां म्हाका हे कामाक खूब जाणांनी म्हाजो हेल्प केला म्हणजे सगळे हांव म्हाजे जेई मेन म्हणजे सज्जन तेणें म्हाका फूल सगळे बरो ड्रॉइंग काडून कशें करपाचें तें सांगलें। कॉन्ट्रॅक्टर बालेश देसाय बरें काम केल्लें आसा। सगळे लोक म्हणटा बरें काम जाल्लें आहा म्हणून एई लवंदे एमी पयलींचो आरसेकर आनी आतांचो दीपक सीओ गोरी शंकवाळकर आनी सीपी दोन्ही सीपी बाबा लिंडन आनी आमचो दामोदर शिरोडकर मेन म्हणटा म्हाका चड हेल्प केलो म्हणटा आमच्या आमदारान। कित्याक जी एसटी फायल जी आशिल्ली ही म्हाज्या हाडोवपाक खूब प्रयत्न जाल्लो ती करपाक म्हाका कशी दिनाशिल्ले। एसटी आनी म्हाजे दोनी फुटसाल ग्रावंड येता ते दोनी हे खूब हाडोवपाक जाता तितलो प्रयत्न केलो। कित्याक आमी ऑपोजिशन आहा आनी जे रुलींग आहा तांकां दिसतालें कितें एसटी तो कित्याक काम करता आमी कावन्सिलर आसून। सो तेणी तेंचे लिडरा फुडें वचून सगळे हाडोवपाक हो खूब प्रयत्न केलो। म्हणजे म्हाज्या आमदारान हांव आमदारा फाटीन लागोन हांवें ते दोनी फायली ह्यो पास करून घेतल्यो आमच्या फुटसालाच्यो आनी एसटीच्यो आनी दोनी आयज कामाची कंप्लीट म्हणजे फुटसाल काम चालू आसा म्हणजे एसटीचें हें काम जाल्लें आहा। आमदारान हांगा मेन म्हणजे ते आमकां खुबशें काम केल्लें आहा मारल्या मिर्या तरी कित्याक आमदार जावचे पयलीं ताणें बालवाडी बांदलेली मागीर ताणें आमदार जातकीर जो नाला आसा तो नाला केलो। शिवरेज आमी 99% सगळे घरांक आमी शिवरेज कनेक्शन दिल्लेलें आसा आनी मेन म्हणजे आमी लोकांक रोड जाल्ले आसा हॉटमिक्स रोड केल्ले आसा। मेन म्हणजे कोर्टी यार्ड आमी केल्लो आसा मागीर स्टेप्स बांदून दिल्ले अशें आमी जाता तितले आमदारां हांगा काम केल्लेलें आसा। आनी आतां दोनी एक कल्वट जे आसा हांगा हो एक हो आमी घेतलेलो आसा। सो हांव आमदारा कडेन मागता कितें असोच आमच्या फाटल्यान रावल्या पुरो कितें हे आमचे कामां आहा ती अशीच आमदार जेन्ना आमचे फाटी आहा जाल्यार अशीच कामां आमची जातली म्हणून। थँक्यू।